मोगाच्या भावा भयणीनो, आज नोवेनाचो 8वो दीस. आयची लितुर्जी जेजूच्या सारक्याची जावन रुपांतर जावच्याक आपोवणें दिता. आमची काळजां देवा खातीर केल्यांत आनी तसल्या संबंदांत वाडोवन आमी हांवूय बगार क्रिस्तस मुजे थंय जियेता म्हणचे तसली जावंक जाय. खुर्साचो सांजू हांव सांगता, मागण्यांत उत्तीम आनी उंचायेचो पावंडो म्हळ्यार मिस्तीक लग्न. हांगासर देव आनी आत्म्याचें लग्न जाता. म्हणजे ह्या फुडें देवाची खुशी आमच्या आत्म्यांत निरंतर जाता आनी आमचो दिसपडतो हुस्को देवाचो जाता. तेन्ना मनीस देवाचो मनीस कसो जियेता. मागण्याचो हो पावंडो सर्गाप्रास कांय उणो न्हय. आमकां सर्गा खातीर रचला, जेजू खातीर विंचला म्हळें सत वळखून जियेवया. आज माध्यम शेतांत वावुरतल्यांक आनी सुवार्ता प्रसारच्या माध्यमा पासून मागचो दीस. सत आनी बरवोसो उखल धरन आपले मिसांव तांणी धैर्यान आनी प्रामाणीकपणी करच्याक आमी मागया. ह्या मिसा वेळार जे कोणें तांची तेसावां इरादे मिसाक दिल्लीं आसात त्या तेसावां पासून आनी आमच्या जन एकल्याच्या इराद्या पासून मागया. दया करून तुमची मोबायल फोनां बंद दवरा वा सायलेंट मोडार दवरा. आतां प्रवेश गीताक उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्मी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. बाळका जेजू थंय भोव मोगाळ भक्तिकानो व्हडा उमेदीन आमी ह्या नव्यानाच्या मिसांत भागीदार जावंक हांगासर पावल्या. हर एक दीस आमी एक विशय काण घेवन जेजूक लागीं सरच्या विशयांत आमी नियाळ करता. आयचो विशय हांव जेजू बरी कशें रुपांतर जावचें म्हणल्या विशयांत आमकां शिकोवन दिता. आपयलां कार्मेलाक शिळयेच्या लग्ना उत्सवाक हो जावन आसा आमचो श्रेयांक, आमचे बिरोध, आमचो थीम ह्या वर्साचो. पूण ह्या विशयाचेर आमी जेजूच्या उत्सवाक आमकां आपयलां, पूण आमी कशें आमकांत रुपांतर करून ताचे बरी जावचें
म्हणल्या विशयांत आज आमी नियाळ करता. बाळूक जेजू आमकां समेस्ता मोगा आसो, तो आमच्या गरजांनी पावता. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड आशिर्वाद दिता म्हणली बसवणी आमचे मुखार आसा. ह्याच पातयेणेन आमी हांगासर जमल्या. ताचे बरी रुपांतर जाल्या जाल्यार आमकां चड महिमा लाभतेली. ताचे बरी रुपांतर जाल्यार आमच्या चड गरजांक आमकां जवाब मेळटली. ह्या सपातयेणेन आमी आदारल्या स ल्हान व्हड पथकांचें बोगसणें मागून किरीत भशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावंक आमकां सतां आयती करया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां वयलो उदगण्या उसारूंक सांगता मनान चिंतून तनानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं प्रार्थना केली. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन जान संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा. प्रार्थून मागता. सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आनी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बैसलेली ह्या संतसाची सपण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससदार. सांव पावलून कोरिंदरांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. मोयजे बरी आमी करिना आपल्या मुखामळा वयलो परजळ पालवून वेसोतो इस्रायल लोकांन पळयनाये म्हूण आपले मुखामळ एक तुवाल्यान तो दमतालो. पूण तांचे मोतीचेर काळोखाचे दंपान पडुल्ले. आजून पर्यान पोरण्या सोल्ल्यांतली वाचपा वाचतना तें दंपान तशेंच आसा. तें क्रिस्तान कान सोडलां म्हूण तांकां उगडापे जावंक ना. आजून जाल्यारय मोयजेच्या पुस्तकांतले वाचतना तांचे मोतीचेर तुवाल्याचे दंपान पडटा. पूण सुम्यातय पाटी परताल्ल्या वेळार तें दंपान पडून वेता. हो सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सुम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. उक्त्या मुखामळान सुम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सुम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसलेल्या सुम्याचेंच काम हें. देवाचे उतार हें.
आमच्या गावात वसतली सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतली सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाची उतर सांगता ताची बेभिरांत आसलेल्याक ताची कुमक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतली मोगानी विश्वासी पण एकामेकांक भेटतात नीतानी शांती एकामेका आरोग्य विश्वासी पण भुमींतले उपजतले नीतिवंत पण सरकारतान नदर घालतले सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतली खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भंय आपले फळ नेतली नीतिवंत पण ताच्या फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतली सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतली थंय ताचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचे मुखावळ सूर्य बरी भर चडले आनी ताचे वस्तूर उजवाड बरी धवे जाले सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक
जाकोबाक आनी ताच्या भाव जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवार्तेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय ताचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवें जालें. आनी अबले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेलें तांकां दिसलें. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटाळे. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपण म्हणालो, उठा, भियेनाकान. ताणें आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकान. देवाचे उदार. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय भोव मोगाळ भवानो आनी भयणीनो, आपयलां कार्मेलाक शेळयेच्या लग्ना उत्सवाक. सादें चिंताप सांगचें जाल्यार आमकां आपयलां कार्मेल गुड्याक आपयलां. ह्या गुड्याक आतां इन्फेंट जिजस म्हणटात पळय, आदीं म्हाका कितें म्हणटाले, कार्मेल गुडो म्हणचालें. कार्मेल गुड्याक आपयलां लग्ना उत्सवाक. दनपारां जेवणूय दितात. जेवण जालें आनी घरा वयचें म्हूण. असलें सादें वास्तवीक चिंताप थोड्यांच्या मतींत आसूंक पुरो. पूण आज ह्या शब्दांचेर कितेंगी गूंड अर्थ आसा, वास्तविकता की चड आत्मीक आध्यात्मीक चिंताप रोंबोन आसा, ह्या विशयान थोडो नियाळ करूंक आमी चिंतया. आपयलां म्हळ्यार कार्मेल गुड्याक आपयलां म्हणून न्हय. फाटल्या 8 दिसाच्या नोवेनान आमी नियाळ केलो, देव आमकां आपयता. देवाच्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवंक जाय. आनी कोण पाळो दिता, तो शेगुणी जिणी जियेता. आनी शेगुणी जिणी कोण जियेना ताणें नितळ जावंक जाय. देखून देव आमकां नितळ करता. अशें आमी हंता हंता एक एक दीस एक एक नियाळ करून आज आमी 8व्या दिसा पावल्या. आनी 8व्या दिसाचो विशय कितें जावन आसा, आमी कितें जावंक जाय, रुपांतर जावंक जाय. आमकां कोणें रचलें, देवान रचलें वय मू. उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्याय 27वी ओळ सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारक्योसो आनी स्वरुपायसो जावन रचलो. दादलो आनी स्त्री जावन रचलें. देखून दादलो जावं स्त्री जावं आमी देवाच्या सारक्याची. एका पेट्याक आमी देवाच्या सारक्याचें म्हणूंक जायना, एका माजराक देवाच्या सारक्याचें म्हणूंक जायना, एका अस्थीक देवाच्या सारक्याचें म्हणूंक जायना. मनीस जाल्लो मात्र क्रिस्ती समजणे प्रमाणे देवाच्या सारक्योसो आनी स्वरुपायसो. देखून आमकां आमची ग्रेस्त गाय म्हाका कितलें बोळ आसा ताचेर होंदोवन ना, म्हाका कितलें गिन्यान आसा ताचेर होंदोवन ना, म्हजें तें कितलो दुडू आसा ताचेर होंदोवन ना. म्हजी ग्रेस्त गाय कितें, हांव देवाच्या सारक्यासो आनी देवाच्या स्वरुपायसो म्हणून हर एकल्यान आमी संतुश्ट पावोंक जाय. हें पयलें चिंतप. देवान आमकां आपल्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो केलो म्हणटा आसतना आमी उबी दोतोन सकट शिकल्या पयल्या कुंभारा वेळार. देवान आमकां कित्याक रचलां, कित्याक रचलां म्हणटा आसतना दोतोन शिकलीं पुरो म्हणटात, ताचो मोग करूंक, मागीर ताची सेवा करूंक, मागीर मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गाराजार सूख भोगूंक. पळय
आमच्या जिविताचो शेवट देव जावन आसा. देवातावन आमी आयिल्ल्या देवा थंय फाटी येता. कालील गिब्रान म्हणून नांवार दीक एकलो कवी बरयता, कशें दर्यांतलें उदक वचून एक मोड जावन मागीर खंयसर थंडाय आसा थंयसर पडून त्या गुड्या म्हळ्यार एक जर जावन न्हंय जावन निमाणे दर्याकच फाटी येता गी, तशें देवातान आमी आयिल्लीं देवा थंय फाटी वचूंक जाय. देखून आमचे थंय एक वटणी आसा, हांवें देवा थंय फाटी वचूंक जाय, हांवें देवा थंय एक जावन आसूंक जाय. आनी देवा थंय एक जावचें म्हणटा आसतना सकड चिंतूंक पुरो, मेल्या उपरांत खंडीत एक दीस आमी देवा थंय एक जावचें खंडीत. ह्या मातयेंत आमची कूड सारें जाली जाल्यारय आमचो आत्मो देवा थंय येता, आमी देवाक रूप पळयतलो, हो आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. पूण हाच्याची गूंड चिंतप आयच्या दिसाची वाचपां आमकां दितात. ह्या संवसारांत आसतनाच आमी देवाचें प्रतिरूप कशें जावचें. देवाचो आपुट्टो देवाचें प्रतिरूप आसलो कोण. आयच्या पयल्या वचपांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप 3रो अध्याय आमी वाचलो. मोइजे सिनाय दोंगरांतल्यान सकयल येता आसतना लोकां मुखार येता आसतना ताचें मुखामळ परजळ्ळें. ताणें कितें केलें, एक तुवालो घालून ताचें मुखामळ दांपलें. देवाक पळोवन कोणूय मनशाक जिवचें बरी ना, देवाक रूप पळोवंक कोणूक जायना. देखून मोइजेन आपणाचें मुखामळ बंद केलें, लोकांक पळोवंक जायनातलें बरी. तितलो परजळ थंयसर आसलो. आमी देवाक रूप पळोवंक जायना, देखून आमी देवाक रूप पळोवंक जायना, देखूनच देवान आपणाच्या पुताक घेवन ससरी पाठयलो. तो जावन आसा ताचें प्रतिरूप. ही इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट, ही इज द सन ऑफ गॉड. देखून ताका पळयत आसतना आज आमी आयकलें, हो म्हजो मोगाचो पूत, हाका हांव मानवलां. देखून आमकां समेस्तांक म्हणचें, तुमी जेजू बरी जाल्यार तुमकांय बोट कोण देव म्हणटलो, ही म्हजी मोगाची धूव, हाका हांव मानयलां. हो म्हजो मोगाचो पूत, हाका हांव मानवलां. देखून आमी रुपांतर जावचें म्हळ्यार जेजू बरी जावचें म्हणलें चिंतप. त्या दिसांनी हांव सेमिनरिस्ट आसतना हांगा कोड्डेक दोतोन शिकोवंक येतालो. दोतोन शिकयता आसतना एकलो भुरगो म्हज्या क्लासींत आसलो. इल्लो पुकरी भुरगो तो. एक दीस दोतोनीक येतना ताणें येणेनी केस कातरल्यात, येणेय केस कातरल्यात. हांवें कुशालायक ताका आपोवन म्हळें, हें कितें रे गजाल तुजी, उंदरान म्हणी कांय चॉकलेटां खावन न्हिदले, उंदरान पुरा केस केल्ले बरी दिसतात तुजे. ताका सट्ट करून जाप दे, ब्रदर म्हाका इन्सल्ट करनाका, ही कर्ल स्टायल गुत्ताय तुका म्हणलो. कर्ल स्टायल रे अप्पा म्हळें, ही मिथुन चक्रवर्ती स्टायल. आनी त्या दिसांनी हांव सेमिनरिस्ट आसतना मिथुन चक्रवर्ती व्हडलो हिरो. आय एम अ डिस्को डान्सर, तुमी आयकलां मू मिथुन चक्रवर्ती, हो भुरगो मिथुन चक्रवर्ती. म्हाका आसो आयल्यो कितें उलोवचें. मागीर आयतार आवटींग येतना तांच्या घरा कडेन वता आसतना ताची आवय आसली. आवयक मेळ्ळो आनी म्हळें, कालें तुज्या पुतान ह्या नमनेर केस आनी कातरल्यात. फादर भितर या ब्रदर, तुमकां दाखयता. ताची अवस्था सांगून प्रयोजन ना. ताच्या कुडाक आपोवन व्हेलें. ताच्या कुडाक वता आसतना ताच्या वणटीर ह्या वणटीर एक पोस्टर, ह्या वणटीर एक मिथुन चक्रवर्तीचें पोस्टर. ताच्या बुकांक पुरा भायल्यान कवर मिथुन चक्रवर्ती. ताचे दीस आनी रात मिथुन चक्रवर्ती पिक्चरां पळोवची, ताची पोदां म्हणची, ताचे बरी डान्स करचे तेंत. तो चिंतलो आपुणूच मिथुन चक्रवर्ती म्हणलें बरी ताच्या मोतींत आसलें. पळया, एका ल्हान भुरग्याच्या मोतींत एका हिरोचो प्रभाव कितल्या मापान पडटा पळया. You admire somebody, when you admire somebody, you begin to imitate that person. When you imitate person, you identify that person. कोणाक चे विशयान तुका अभिमान आसा, ताचे बरीच नटन करूंक तूं चिंताय वय मो. आनी कोणा बरी नटन करताय ताचे बरीच जावंक चिंताय. देखून आमी ल्हान भुरग्याक म्हणटा पळय, ह्या आवय बरीच दिसता, ह्या बापाय बरीच दिसता, ह्या आजी बरीच दिसता, ह्या आजा बरी दिसता म्हणटा वय की न्ही, तांचे बरी. आनी आमी उलोवणें पळयत आसतना थोडे फावटी आमच्या बापायचें उलोवणें, आमच्या आवयचें उलोवणें आमचें थंय येता. आमची साल तांचे बरी आसता वय की न्ही. थोडे फावटी आमी सक्कडांनी आमकां कितें रूप दिलां तातूंत संतोश पावता वंगी ना. आमगेर घरा व्हडलो एक आरसो हाडून दवरलो म्हज्या भावान. व्हडलो आरसो, नव्या घराक म्हूण नवो एक आरसो हाडून दवरलो. एक दीस मम्मीन विचारलें, कितें आरसो हाडून दवरला. मम्मी तुका रूप तोंड पळोवंक, या म्हातारे प्रायर वो आरसो कित्या रे पुता हाडून दवरलो. तरणाट्या प्रायर आसतना हाडलो जाल्यार एक पळय येताले, आतां कालें पळोवची, ही सुकी हाडा म्हणली. आमकां तशें बगता थोडे फावटी वय. आमच्या माथा वयले थोडे केस गेले, तोंडार चार मुमरां पडलीं, मिरयो पडल्यो, इल्ली पाट बगली, मागीर आरसो कितें आरसो नाका म्हूण.
आमच्या सेमिनरी जिवितांत आमच्या सेमिनरीच्या त्या काळार फादर जोसेफ हांगासर आसा. तो सेमिनरिस्ट आसतना तांच्या कुडांनी आरसो लातलो. आरसो दवरूंक ना. आमी देवाचें रूप पळयचें, आमी आमचें रूप पळोवंक ना. तसली एक शिस्त त्या काळार आसली. आतां आरसो दवरतात, आरसो पळयतात. थोडे आरसा मुखार चड रावतात, लेकाचे की चड. थोडी भायर म्हणचे एक वर रावतात खंय एका आरसा मुखार. काल्याक रावतात कळीत ना म्हाका. पूण आज आमी कोणाचें रूप पळोवंक जाय? कोणा बरी जावंक जाय? मिथुन चक्रवर्ती बरी जावंक जाय की अमिताभ बच्चन बरी जावंक जाय की तेंडुलकरा बरी जावंक, कोणा बरी जावंक जाय? कोणाचें प्रतिरूप आमी जावंक जाय? जेजूचें प्रतिरूप आमी जावंक जाय. आनी जेजूचें प्रतिरूप जावंक आज तुमी कार्मेलाक आयल्यात, देखून तुमकां कुर्साचो सांज हांव एक वाट दाखयता. कुर्साचो जांजो कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्सा कुर्साचो जांजोवाक सांत म्हूण पासान 300 वर्सां जालीं. ताका दोतोर म्हूण पासान 100 वर्सां जालीं. देखून ह्या वर्सा सगळें वर्स ताच्या विशयांत आमी नियाळ करता. देखून तो कितें सांगता तें आयकुया. देखून आमी रुपांतर जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय? ताची वाट जावन आसा नादा ए तोदो. नादा नादा म्हळ्यार स्पॅनिश भाशेन कितें? ना करचें, ना म्हणचें, आपणा तें आसलें सगळें खाली करचें. तोदो म्हळ्यार भरचें, भरती आनी सुकती. केन्ना तुजें तें आसलें तें सुकयताय, देव तें भरता. तुजें तें केदळ बरो आसा, देवाची भरती येवंक जायना. देखून आपणा तें आसलें खाली करूंक जाय. कितें खाली करूंक जाय? आपलो अहंकार, आपलो द्वेश, आपणाच्या आस्त बदीक आपूण, मी, मायन, अहम, तें सक्कड हांवें काण उडयल्ले कुडले देव थंयसर येता. हांव म्हाका खाली करता जाल्यार थंयसर देव म्हजें तें येवन वस्ती करता. त्या दळावन देवाचें रूप जाता. देवाचें रूप म्हजें तें ये जाय जाल्यार हांवें देवाक जागो करून दी जाय. हें काम म्हजें. देवाचो जागो कशें हांवें करून दिवचो? कुर्साचो सांव जो हांव ताची सांगणी आसा, टू पोजेस एवरीथींग, डिजायर द पोजेशन ऑफ नथींग. तुका सक्कड वस्तू जाय जाल्यार, तुका सक्कड जायचें म्हणून बघता जाल्यार खंयच्याय वस्तूंची आशा करनाका. बुद्धान कितें म्हळें? आशये दुख्खाचे कारण. डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल इवल. केदळा तुजें तें आशा आसा, कितल्या मापान आशा आसा तितल्या मापान. थोड्यांनी चिंचे आसा म्हजे कडेन पळया आतां सायकल आसा, बायक म्हणल्यार म्हाका पुरो. बायक आसलो कितें चिंता? बायक जायना. शेजारच्या कडेन कार आसा, कार जाय म्हणटा. कार आसलो, हें कार जायना. म्हळ्यार ताचे कडेन मर्सिडीज कार आसा, BMW आसा. तुज्या आशेक आखेर आसा गी? ना. मनशाच्या आशेक आखेर ना. केन्ना ती आशा म्हणली तूं काण उडयताय, तेन्ना तूं तुकाच खाली करताय. तुजी आशा काण उडोवंक सुलाभायची गरज न्ही. ती बारीक कश्टांची गजाल. हें कशें करचें? कुर्साचो सांजो आमकां एक वाट शिकोवन दिता. ताणें शिकोवन दिची वाट बारीक कश्टांची वाट ती एका लेकार पळोवंक गेल्यार तो म्हणटा असेंट ऑफ माउंट कार्मेल. कार्मेलाचो दोंगर सोडचो. मार्गातानांका सोडोवंक प्राय जाल्ल्यार तितके कश्ट जायत न्ही गे? वय, तितके कश्टांची वाट वयर सोडोवंक जाय. पूण त्या गुड्याच्या तुदयेर तूं पावलोय जाल्यार देवाक रूप पळयताय, तो देवाचें प्रतिरूप जावन रुपीत जाताय. आज तेगशीच जेजू सांगता होरे दोंगरार वचून चडले आनी ते रुपांतर जालें. आनी रुपांतर जातना ताणें कितें पळयलें? जेजूचें रूप न्हय सुर्या बरी परजळटालें वय गे. ताचे वाटो एलिया आनी मोइजे आसले. हें रुपांतर पूण तांणी पळयलें. जेजूचें नीज रूप पळयलें आनी तो ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका हांव मानवला. तर तुवें आनी हांवें जेजूचें प्रतिरूप जावचें कशें म्हणल्याक ताणें दिवची उदाहरण जावन आसा एका लांकडाक उजो पेटिल्ले बरी. आमचे पैकी हळडेतान आयिल्ल्या घसाऱ्याक उजो घालून संवय आसा, मांडाक उदक तापोवन संवय आसा वय मो. आमी कितें करता? उजो घालता. आमी घालता आसतना पयलें कोलयांनी बारीक बारीक आडाराले एकी पेट्टा गी ना, एकी पेट्टा. ताका उजो लागलें तर बर्र करून पेटोवन गेलें. पूण ताच्या उज्यांत मांड्यांतलें उदक तापताय? तापना. तापपाचें जाल्यार खंयचें लांकूड घालीचें? मोठ्या लांकूड घालीचें. मोठ्या लांकडाक एकी उजो पेट्टाय? पेटना. मोठ्या लांकडाक कितें करताय तूं? पेटना जाल्यार कितें करताय? हां, थोडे जाणां चिमणेतली वतात वय मो. चिमणेतल वतात नाल्यार पेपरान दवरतात. पेपरां दवर कशें म्हण एक उजो पेट. एवटी उजो पेटलो जाल्यार कितें जाता? तो उजो एकी पालवताय? तो उजो लांबायक उरता वय मो.
कितले मोठें तें लांकूड तितले लांब तसो उजो उरता. हे एक उदाहरण तो आमकां दिता. कितें म्हळ्यार आमचे पैकी थोडीं मनशां आसात कोलये बरी आडारा बरी फोकोळ, तांचे भितर कांय ना, बर्र उजो पेटलो गेले, 2 पुटी प्रेज द लॉर्ड म्हळें, 3 पुटी हालेलुया म्हळें, मागीर तेंत अशें आयलो तशें गेलो. भावार्थ तांचो तितलो उणो, उदका वयल्या बुळबुळ्या भशेन कांय येना, तें कांय प्रेज ना. तातूंत उदक उजो लांकूड पेटना, तातूंत उदक उण करूंक जायना. पूण नीत करी जंय जाल्यार तें जिवें लांकूड जावंक पुरो. तें जिवें लांकूड जेन्ना स्वंत प्रयत्नान आपणाक सुकयता, कितें तें सुकोवचें? तो म्हणटात आमचे 5 इंद्रियास आसात, आमकां 5 भायल्या इंद्रियास आसात. तशेंच आमकां भितरले आसात. एक कितें हांव काल जावन आसलो तो उडास, कितें आज जावन आसा म्हजें गिन्यान, कितें हांव फाल्यां जाता म्हजें इमॅजिनेशन, येस्टरडे, टुडे एंड टुमॉरो, तें हांवें नास करूंक जाय. म्हज्या दोळ्यांक कितें पसंद जाता, म्हज्या हातांक कितें पसंद जाता, म्हज्या जिबेक कितें पसंद जाता, 5 विश्वांक कितें पसंद जाता तें सोडूंक जाय. आनी म्हज्या मतीक, म्हज्या चिंतनांनी कितें आसा, चिंतनांनी थोडें बरें जायतें बरोवल्लें आसा. म्हज्या मायन अशें म्हळें, म्हज्या टिचरीन तशें म्हळें, केदाळा म्हणलें 25 वर्सां आदीं, 10 वर्सां आदीं, तें आजून हांव मतींत काडना. म्हज्या घोवान त्या दळा म्हणलें, आज खंय तूं मरोन जालीं 10 वर्सां, आनी कितें काण घेवन आसाय. आमी आमच्या गिन्यानान दवरनासा ती पेट वयता. आमी केदोळ म्हणसर तें आदली पेट तें वजें तूं वयताय, तेदोळ म्हणसर तुका निजायकी देवाचें रूप जावंक जायना. केदोळ तूं आयच्या दिसा विशयान तूं खंत बेजाराई करताय, तुका देवाचें रूप जावंक जाय. केदोळ तूं फाल्यां विशयान हुस्केताय, म्हज्या भुरग्यांक कितें जाता, हांव कितें जाता, म्हजी भलायकी कितें जाता, म्हजी आस्त कितें जाता, त्या विशयान तूं चिंताय, तुका देवाचें रूप जाय. देवाचें रूप जाय जाल्यार काल आसलें, आज आसलें, फाल्यां आसलें सक्कड तूं सोड न्हू. नादा 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 म्हणजे संपूर्ण रितीन तुवें सोडलें, त्या दाळ तूं देवाचें रूप जाताय म्हणून क्रुसाचो सांदू. ती शिकोवन बारीक कठीण आयचें. ताचो बूक वाचता आसतना 10 पुटी वाचतना समा इल्लें समजता, तेंचेर 1 पुटी वाचल्यार समजना. तितले गुंडायचें चिंतप ताचें, भोव अपुरबायचें चिंतप. पूण ताच्या चिंतपाक वालोर आसा. कित्याक म्हळ्यार तें चिंतप ताणें बुकांतलें सांगल्लें न्ही, आपल्याच्या जिणयेंत जिरयिल्लें, आपूण जियोन शिकलें, आपणें मागणें करून वरयिल्लें तें शिकप आमकां दिलां. ताणें मागलें, तो मागतालो, देवा तें एक जावन तो जियेलो. आनी असलो मनीस आमकां ही शिकोवन दिता आसतना आमकां दर दर म्हूण ती दिसून येता. आमी देवा बरी, ताचे बरी क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावंक तो पावलो, आनी आमी क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावंक जाय म्हणून आमकां आपुणें मेळटा. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आज म्हाका आनी तुका क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावंक, ताचे बरीच जावंक आमकां आपुणें मेळ्ळां. जर तर हें साधन हांव करतां, म्हजें तें आसलें कितें पळय, म्हजें तें आशा वडण्यो आसात, म्हजें तें कितें गर्व हंकार आसा, म्हजें तें कसलो आबलेस आसा, कसलें पुंदावन दवरचें इच्छा आसा, म्हजें म्हणलें कितें आसा तें सक्कड हांव केदाळा पयस करतां. त्या दाळा देव म्हजें तें येता. कोण एकलो म्हणालो, एक कोळसो तूं बांयत देंवयताय वय मू, उदक काडून एक कोळसो, आतां पुरा टॅपांनी उदक येता, पूण थोड्या कोळसो म्हळ्यार काय आमकां गुत्तना, बांय म्हळ्यार गुत्ता गिरांय गुत्तना. पूण बांयत कोळसो देंवयता आमी. देंवयताना कितें जाता पयलें, बुळू 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 आवाज जाता वय मू, म्हळ्यार कितें जाता, कोळश्यांतलें उदक वारें सगळें भायर येता. तें वारें भायर गेल्यार मात्र उदक भरता की ना. शंकरा म्हणलो महान तत्वशास्त्रज्ञ म्हणटा, तुवें जर तर तातूंत देवाक बरोवंक जाय, देवाचें प्रतिरूप जावंक जाय, तुजें तें आसलें कल्मशा सक्कड तें भायर वचोंक जाय, तें कान उडोवंक जाय. तें कान उडयल्यार मात्र देव तुजें तें वस्ती करता. आनी तो म्हणटा, तुज्या काळजांत एक कदेल आसा, कदेलांत तूं बसल्यार देव ना, देव बसल्यार तूं नाय. त्या दाळा तूं तुकाच ना करताय, त्या दाळा देव तें वस्ती करता. क्रुसाच्या सांदुवांची चिंता पेशन्स आमकांच आमी ना करचें, आमकांच आमी खाली करचें. जेन्ना खंयच्या मापार जेजून कुर्सार निमाण रक्त असो तेंपो पर्यंत आपणाकच खाली केलो, तशें जेन्ना हांव आनी तूं आपणाकच खाली करता, आमी जेजूचें रूप जावंक पावता. जेजूचें रुपांतर जाल्यार जेजू आमकां सांगता, हो म्हजो मोगाळ पूत. बाप आमकां म्हणटा, ताका हांव मानवालां. देव म्हाका आनी तुका मानवो म्हणली आशा. तर जेजू तें रुपांतर जाल्लो कितें करूंक शकता. सांत पावल म्हणालो कोलोसेकारांक बरयल्यात 2 अध्यायांत 20वी ओळ म्हणटा, आतां हांव जियेना, कोण म्हजें तें जियेता, क्रिस्त म्हजें तें जियेता. चिंत्या आमी क्रिस्ताचें रुपांतर जाल्या.
दिसान दीस जायचे एक दीस न्ही हर एक दीस हांवें क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावंक सदांच करी जाय जेन्ना हांव क्रिस्ताचें प्रतिरूप जाता तेन्ना हांव कितें जाता तेन्ना म्हजे थंय बरीं चिंतनां येतात म्हजे स्वार्थ सोडून आनी एकल्याची सेवा करची चिंता येता म्हजे थंय कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते कश्ट सोंसणी कांय म्हजे थंय येता हेरांक बरेंपण आशेवची सकत म्हजे थंय येता देवा थंय संबंदान जियोवचें चिंतप म्हजे थंय येता मोगान म्हजी सेवा हेरांक वांटून दिवची सकत म्हजे थंय वाडता पळया कितलेपण बरेंपण जाता पळया जेन्ना हांव म्हणलें सोडून हांव क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणायन जाल्यार जायतें बरेंपण जाता तर मोगाळ भावांनी भयणी हें बरेंपण म्हाकाय जावं तुमकांय जावं आमी क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावन रुपीत जावं आनी खंयच्या मापान आमी रुपीत जाता त्या मापान जेजू आमकां मोगासो जाता आनी जेजू म्हणटा खंयच्या मापान तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद देखून जेजूची आशिर्वाद आमी जोडी जाय जाल्यार ताचें बरीच आमी रुपांतर जावंक जाय ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें आमी जावंक जाय ताचे खातीरच आमकां रचलां हें आमी जावंक सरस्पर देव म्हाका आनी तुका आशिर्वादांनी आनी बेसांनी बरोवं आमेन. बहिणी भावानो आमी भेटोवचें उड्या वयनाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेवं जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे यासो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदार आणि सासनाच्या देवा सवकाळी आणि सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचले ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रसनानंदान करता तुजी सेवा प्रितमेर तुका वाकणता तारण मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका तळान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळा देवदूतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
मोगाळ भयणी भावानो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्यो सगळ्यो गरजो देवा मुखार दवरून मागया. सांगता सायसो इरादो आमी माध्यमांत वावरतेल्या ह्या माध्यमांत जायतें बरेंपण आमच्या पवित्र पुस्तक आनी देवाचो संदेश हेराताय वणच्या ह्या वर्तुळांत जायतें बरेंपण जावन आसा. हें वावर करतेल्या सुमेस्तां पासत आनी हाचेंतल्यान जायत्यांक बरो फायदो लाबोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. बापा, जेजूच्या मरणासो पुनर्जिवंतपणासो मी भक्तीपूर्ण उडास करता. व जिविताचो उडो आनी सोडण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्वेन एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस दवरो मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकाते मेल्या समेस्तांक तुजे पोट झळीत मुखामोळपणां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरी मरी देवाची माय सांगाते बागेवन झुजय तुजो पोते बागेवन धर्मतान सोर काळ्ळें तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एक कोणान सर्पद्वेदार बापा सवंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाळ भवानी भयणी, जेजूचेंच प्रतिरूप जावंक म्हाका आनी तुका आपोवणें मेळ्ळां. जेजूनच आमकां देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो मारूंक शिकयला. देखून ताणें शिकयल्लें मागणें सांगता आमी म्हणया, आमचे बापा तुझे नाव पवित्र आसा, तुझे राज आमकां ये,
तुझी कुशी सरकार जाता तुझी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तुझी आमची पदकां वगोस आनी आमकां काडलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परास वायटन ते आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ती येण्याक बरोवशानांतले एकल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सो पदकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामणे आनी ह्या बागी संजेच्या वेळार हांगासर जमलेल्या जण एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे न्हय सुम्या पूण तुजेर दवरल्या अखंड बावरताची दीश घाल आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां शांती दी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदंकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दियात मोगाळ भावा आनी भयणी खो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त बापाचो एकलो सुपूत ताका तो मानवलो देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणें लाभलेली आमा समेस्तां सुभागी सुम्या तुवें तुजे भितर विश्व म्हाका आफोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. ये तुझ्या मोगाचे येवजणे पसोत हो दिनवास यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपली दराळ आशिर्वादां ओतूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड इवनिंग. भोवन आनी भयणीनो, आज नवें असो 8वो दीस आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता विशयी आमी नियाळटा आसतना सर्व माध्यमांत काम करतल्यांचो संगतच माध्यमा मुखांत्र सुवार्ता प्रसार आनी समाजेंत बरेंपण हाडूंक वावुरतल्यांचो आमी उडास काडटा. प्रदेश जावन सोशल इन्फ्लुएन्सर्स हो शब्द नव्यान रचलेलो. आमी न्ही बगार चालतेर असो शब्द, पूण पयलें आमकां तितलो आयकूंक मेळनातलो. एक काळ आशिल्लो माध्यम म्हळ्यार पाड माध्यमां आमी वापरूंक नजो. पूण आतां पवित्र सभा इतली दामून सांगता की माध्यमी एक इटाळ शेत आनी हाचे मुखांत्र आमी देवाची सुवार्ता वंपूंक प्रसारूंक साध्य आसा. त्या देखून कितल्या मापान जाता तितल्या मापान हाचो वापर करूंक जाय म्हूण आमकां उलो आसा. आनी आमी कर्मेलीत कांय पाटी नांव विविध माध्यमां मुखांत्र जावं ते प्रिंट मिडिया जावं ते इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हातून आमी मुखार आसां आनी जायतो वावर हाचे फाटल्यान चलता. जावं कार्मेल किरण मिडिया आमच्याच पुणशेताचें यूट्यूब चॅनल वा जाळी जागो वा IJS मँगलोर सोशल मिडिया हँडल अशें जायतो वावर चलते आसा आनी हाची खबर तुमकां आसा. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या वावरांत तुमचोय पाठिंबो आसा, सहकार आसा, उत्तेजन आसा. जायतीं आमचीं कॅथोलीक भावंडां ह्या दिशेंत जावं पुरो इंस्टाग्रामार, फेसबुकार, यूट्यूबार तांचीच चॅनलां पेजीस करून बरी काम करते आसात. समाजेंत बरें इन्फ्लुएन्स हाडूंक प्रयत्न करते आसा. तुमचो सुमेस्तांचो ह्या दिसा आमी उडास काडटना बाळोक जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालूं दी. समाजेंत माध्यमा मुखांतर आनीकय बरें जावं दी म्हूण आमी आशेता. आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मानदेक बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस, आमचेच कर्मेलीत याजक गांवान मडेंत्याचे. आतां प्रस्तुत आमच्या प्रोविन्शियल बापाचे सहाय्यक जावन ते वावुरते आसात. आयच्या दिसा हांगासर आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थाबरीत शिकोवन दिवन आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या संगतच आल्तारीर आसा फादर दीप फर्नांडीस आनी फादर शबास क्रास्ता ह्या दिसा कुजनो अन्न संतर्पणेक तो पळयते आसा आनी दियोकोन आसा हिलरी. तांकां सुमेस्तांक तुमच्या ताळयांच्या आवाजा सवें हांव दिन वाजतां. तशेंच घट्ट 2 ताळयो बजाल फिरगजेच्या गायन मंडळीक आजापूरबाईचें गायन केल्ल्या खातीर. सर्व बजाल फिरगजगारांचो सांगताच फिरगज विगाराचो आमी ह्या संदर्भी उडास काडटा. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यां नोवेनाचो निमाणो दीस आनी हो दीस सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंता पासत आमी नम्यारला. 10:30 वरार तांचे पासत विशेष मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. त्या देखून तुमच्या मालगड्यांक ह्या एका मिसाक धाडूंक तुमी प्रयत्न करचे 10:30 वरांच्या मिसार. आनी सांजेच्या 6 वरांचे मीस हांगा न्ही उक्त्या मैदानार भायर आसतलें. आनी तो दीस आमी तें मीस आमी आमच्या कर्मेलीत भाऊ बांदवपणाचें मीस वा दीस म्हूण आचरण करता. जायते कर्मेलीत याजक फाल्यां हांगासर आसतले. त्या देखून उडास वरां फाल्यां सांजेचे मीस भायर उक्त्या मैदानार.
फेस्ताच्या मिसांची एक मोठवी झळक हांव तुमकां दितां. फेस्त आमी बुधवारा आनी ब्रेस्तारा संभ्रमतांव आनी फेस्ताच्या दिसांनी 2 घंट्याक एक पोटी हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. बुधवारा दीस सकाळींच्या 6 वरार कोंकणींत, 8 वरार इंग्लिशांत आनी 10 वरार कोंकणींत आनी ते मीस पिडेस्त आनी प्रायवंता पासून आमी भेटोवचे. आमचे दिसचे निवृत्त गवळी बापू मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले आनी त्या उपरांत आराधन आसा, दोनपरां जेवण आसा आनी 1 वरार कन्नडांत मिसाचें बलिदान. सांजेर 6 वरार उडपी दिवसीचे गवळी बापू प्रधान याजक जावन फेस्ताचें मीस भेटयतले. दुसरो दीस ब्रेस्तार मकर संक्रांती गव्हर्मेंट रजेचो दीस आनी त्या दिसा मिसां पयलींचे बरीच आसतली. 6 वरार कोंकणींत, 8 वरार कोंकणींत आनी 10 वरार कोंकणींत. हे मीस भुरग्यां पासून भुरग्यांचेच एक ब्रास बँड हांगासर त्या मिसाक आसतले आनी मिसाचो प्रधान याजक जावन कारवार दिवसीचे गवळी बापू अदीक मनदीक दोतोर दुमिंग डायस हांगासर आसतले. त्या उपरांत आराधन आनी सकाळांक जेवण आसा आनी 1 वराचें मीस मलयाळम भाशेंत आसतलें आनी सांजेर सोंपणेचें मीस मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना आमच्या दिवसीचे विगार जेराल भेटयतले आनी त्या उपरांत ह्या 12 दिसांनी बाळका जिजून कितें आमचेर बेसांव वतल्यांत प्रत्येक जावन हांगासर चलिल्ल्या ह्या एवकरिस्तीक बलिदाना मुखांतर आनी सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर जेजूक आमी पुरुशेवार व्हरून पवित्र एवकरिस्ताक पुरुशेवार व्हरून परगट मान करतल्या आनी उपरांत सक्रामेंताचें बेसांव आसा आनी बावटो देंवोवन त्या मुखांतर ह्या 12 दिसाच्या संभ्रमाक आमी संपणी हाडटल्या. आदल्या वर्सा ह्या संजेच्या मिसाक सुमार 6,000 लोक आसलो आनी कोणीय पाटी वचनासतना हर एकलो एवकरिस्तीक पुरुशेवाक रावून बेसांव घेवन पाटी गेल्लो आसा. ह्या वर्साय तुमकां ह्या एका पुरुशेवाक मोगाचें आपोवणें दिता. सकाळीं मिसाक गेल्यार आयल्यार व्हडना पूण संजेचो 1 घंटो सुम्या खातीर दिया. सुम्याक आमी परगट मान करया आनी ताका बेसांव आमी ताका अर्घ आमी दिवया. भोवनी बडिनो तुमकां कळीत आसा 12 दिसाचो संभ्रम बेस्टेंच जायना. हाका जायती मांडवळ घाल्या आनी मांडवळे फाटल्यान खर्ची आसा आनी तुमी तुमचेंच म्हणल्या भशेन तुमचेच पुणशेत तुमचेच घरचो एक संभ्रम म्हणल्या भशेन आमकां आदार दिते आसात. थोडीं वरवीं हाडन थंयसर इमाजी मुखार दवरतात जाल्यार थोडीं पयशा रुपार आमकां आदार दिते आसात आनी स्वयंसेवकां ह्या फाटल्या 12 दिसांनी रजा घालून हांगासर सेवा दिते आसात. तुमच्या ह्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटना जे कोणें 3,000 आनी ताच्या की चडीत दान दिल्लें आसा तुमकां मिसा वेळार आमी बेंजार केल्ल्यो वातीनय बदलाक बाळका जेजूच्यो इमाजी वांटतल्या. त्या देखून तुमी थंयसर दान दिता आसतना खंयच्या मिसाक येतात म्हूण कळयल्यार त्या मिसार आमी तुमकां इमाजी वांटतल्या. उडास दवरा ब्रेस्तारा आनी बुधवारा सकाळींच्या 10 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार ह्या 2 मिसांक मात्र आमी वाती वांटतल्या. त्या देखून तुमचीं नांवां थंयसर दिता आसतना रिसिप्ट करतना तुमी येवच्या मिसाचो वेळी याजक संगी दिया. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मिस सालेन्स आमचो पुरुशें आसतलो बाळूक जेजूची इमाज घेवन आनी अकरेक बेसांव आसतलें. तुमी सकाळीं ह्या पुरुशेवाक सांगात दिवचो. आतां नोवेना खातीर आमी दिमी म्हणया. बाळक जेजूचें नवें मनशाच्या भुरग्यां संगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इसांवची येलो सर्वदारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. धणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांच्या गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां सर आमची त्या सावा विनवणी जेजू बाळकाच्या पांय तळा समर्पिया. प्रत्येक रितीन माध्यमा वरवीं देवाचें उतर परगटच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासत मागया. माध्यमा वरवीं समाजेंत सुदारण हाडूंक प्रयत्न करच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासत मागया.
आमच्या कुटुंबांत सदांच शांत समाधान वस्ती करचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत जायतीं जाणां पिडेस्त भाव भयणी आसात, प्रायवंत आसात, तांचे खातीर ह्या वेळी प्रत्येक रितीन मागया. भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतेल्यांच्या काजारी जोड्यां पासत मागया. सर्व आमचे त्या सवा सांगात घाल म्हणया. हे भगेवंची सुबळका तुझी सर पदवी हाच्या पितरान उगडापे केली असता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कललो असता आनी तुका पदयेन उलो मारतल्यांक सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां लागा. नमान मरी कृपेन भरलेली समी तुजे संगता स्त्रियां तर तू सदैव आनी सदैव पॉळचे कुशें जेसो. भगवान बरे देवची मे आम पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या कडेन आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो, आमच्या मतेंची येलो, देवाचो पूत मनीस जालो, आमच्या मतेंची येलो, देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मतेंची येलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळूक चिसू लागीं मागणे. या जपाच्या चिसू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकृतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर्प पडून आमी मागता. तुजे तितले बिरमोतेन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरुणच्याक सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिणेंत जायत्या जापां केल्यात. ते सर उपकारांचो उडास काडून सांगता आमी म्हणया. ए भो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या इमाचे मारिफात तुजी बग सगळ्यान विस्तारून दी. सगळे लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बगयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटलान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Namaste.
बापाचे भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे